हे गोंय आमकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय, हे गोंय आमकां फुडें व्हरपाक जाय। आणि म्हणून हांवें सांगलां की अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हो राजकीय स्टंट न्ही, हांव कळपा खातीर बऱ्याच जाणांक सांगता। बरेच जाण सांगतात इतके व्हडले पयशे कित्याक खर्च केले काय म्हणून। अरे तुमच्या पोटान कित्याक दुखता? सरकाराचे पयशे पयले फावटी लोकांचेर खर्च जाता, आमचेर न्ही। अरे पयलेच फावटी आमी लोकां खातीर खर्च करपाक लागल्या आणि म्हणून यांच्या पोटान दुखपाक लागलेले आसा। खऱ्या अर्थात सरकार लोकांच्या दारापर्यंत पावपाक लागला। खऱ्या अर्थात आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक लागल्या। खऱ्या अर्थात हांव म्हजें अभिनंदन करता म्हज्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे। 191 स्वयंपूर्ण मित्र दर शेनवारा त्या ग्रामपंचायतीन बसपाक लागल्या आणि ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर उलोवपाक लागल्या। मनशाच्या विकासाच्यो गजाली सुरवात जाल्या, काढून पळयात। आयज पर्यंत केन्नाच कोण हांवें जो दशसूत्री कार्यक्रम सांगला की इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सगळ्यांक लायट मेळपाक जाय, टॉयलेट सगळ्यांक मेळपाक जाय, उदक सगळ्यांक मेळपाक जाय, रस्तो सगळ्यांक मेळपाक जाय, घर सगळ्यांक मेळपाक जाय, फायनान्शियल सेक्युरिटी म्हणजे प्रत्येकाचो बँकेन अकाउंट आसपाक जाय आणि जनधन अकाउंटाच्या अंतर्गत ताका ते मोदीजी जे पयशे धाडटा झिरो बॅलन्साचेर अकाउंट आमी ओपन केल्ले। त्या अकाउंटाचेर लोक जाण हसताले आमकां, फटयता काय म्हणून। तुम्ही अकाउंट ओपन कर, तुझ्या अकाउंटाचेर केन्ना तरी मोदीजी पयशे घालतलो म्हणून। झिरो बॅलन्स असताना अकाउंट ओपन केले। कोविडातला ह्या काळात तांचेर 3 इन्स्टॉलमेंट 2,000चे 6,000 रुपया तांच्या अकाउंटाचेर कसलोच फॉर्म भरिनासतर घातले। होच तर खरो म्हणजे फायनान्शियल सेक्युरिटी आसा।